कीर्तन 30:9 साम्स 39. देवा मुखार मनशाचें किरकोळपण. हांवें म्हणलें, म्हज्या वाटाची हांव चत्राय घेतलो, अशें हांव म्हजे जिबेन पाताळ करचो ना. खोटो मनीस म्हजे मुखार आसा पर्यंत म्हज्या तोंडाक बांदपास घालतलो. हांव मोनो आनी शांत रावलो, व्यर्थ हांव वगो रावलो, म्हजी खंत वाडली. म्हजें काळीज भितरल्या भितर लासतालें, पूण हें सगळें चिंतून एक उजोच जडलो. म्हजे जिबेन हांव उलोवंक लागलो, सरेस्परा, म्हजो शेवट म्हाका कळीत कर. म्हजें आवक आनीक कितल्या दिसाचें तें सांग. म्हजें जिवीत कितलें अतीर म्हूण म्हाका दाखय. थोडीच वेतां लांबायेचें आवक तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय. वय, हर एक मनीस फकत एक स्वास. वय, हर एक मनीस एका सावळी भशेन वेता. सगळ्यो ताच्यो राटावळी व्यर्थ. आपणें जमयलां तें कोणाक मेळटलें तें तो खरेंच नेना. तर आतां सरेस्परा, हांव कितें आशेव? तुजेर दवरला हांवें म्हजो भरवसो. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवार. पिश्यांनी म्हज्यो खेबड्यो करूंक दिनाका. हांव वगो रावतां, म्हजें तोंड उक्तें करिना, कित्याक तूंच हें सगळें करून आसाय. तुजें खर्ग म्हजे वयलें पयस कर. तुज्या हाताच्या मारान म्हजो विबाड जाला. मनशाच्या पातकाक लागून तूं ताका क्यास्त लावन नीट करताय. ताका मोगाचें आसा तें सगळें साणशी भशेन तूं ग्राशिताय. हर एक मनीस फकत एक स्वास. सरेस्परा, म्हजें मागणें आयक. म्हज्या उल्याक कान दी. म्हज्या रडण्याक भेरो जायनाका, कित्याक तुजे मुखार हांव एक वाटसूर. म्हज्या पुर्वजां परी परको. हांव भायर सरून वचून आनीक ना जावचे आदीं म्हाका इल्लो सुसेग मेळच्या खातीर तुजी नदर म्हजे वयली काड.